예수 그리스도가 당시 수집에 있는 이 통자원을 공감을 들었는데 이 성례시 가장 자신이라는 마음으로서 한 것은 그런 시 내냐든지 그런 시 예수 그리스도가 생각을 하는 이야기 그런 게 내가 만들었으니 아직 그런 게 가사를 틀려만들었으니 그런 사람이 마음으로 돼 있어라 감사 대한민국 이거를 나중에 안정으로 아니 무슨 대륙이 그런 시험이 되지 않았어 내가 아메리카 비가서 아니 불길성 에스를 레이타카이 레이타카이 마음이서 이제 그리스도 것까지 용타리 그런자에서 뜻하는 누기가 사는 그런 거고 사람들이 무슨 마음에 속았으나 그것까지 마음이다 내가 무슨 얘기를 따라서 말이야 내가 이거 에코노미 파우스티오 이제 바람이 사오니 내가 지금은 이런 리사프니 안되니까 제마의 버려버려만 예배스 तुझे सच्चे सुख की शिकर मांगता हूँ तुझा पता है तुझे नामी Vati, facem online permite, facem partea nume, aici este Vati. Când să doi să se treacă, ca înainte vorbim, au ca să gândăm. कुठल्या शिकायला आवरत गणात
Now
आज ती दोड संभ्रम पयले स्वते आमचे आवय मोरयेचो जल्मदीस संभ्रमताव कालोखात असल्या लोकांक उजवाड शांती समाधान दिवंक देवान मनीस जावंक येवजिले रस्ताराक मनीस जावंक एका आवयक दिसली अशे मोरी मायेच्या जल्मा मारिफात नवो काळ नवो भरवसो उदेलो आनी मोरी जावंक पावली जेजूची आनी आम्हा सर्वांची आवय दुसऱ्यान आयचे फेस्त कुटुंबाचे फेस्त आनी नव्या बेड्याचो संभ्रम कोंकण कारावळीच्या लेगेर वस्तीकरण आजच्या आमकां हे फेस्त चड महत्वाचे ह्या फेस्ताच्या आचरणा मारिफात आमची कुटुंबां सांगात येवंक सादी जाला सकाळ कडेन सुखी दाड आसतरी देव आमकां बरो पावस दिवन भुमी आमची इटाळ करून नवे बेडे दिल्ले खातीर देवाक अर्गां दिवया देवाक अर्पूनचे हे नवे बेडे तो स्विकार करून दी आनी ताचेर आमच्या वावरांचे आमच्या सागोलीकारांचे आम्हा समेस्तांचे ताचेर बेसांव घालून दी तिसऱ्यान आज भारतीय कॅथोलिक इगर्ज चेडवा भुरग्यांचो दीस संभ्रमत आसतना तांचे पासून आमी मागया तर हो ती दोडो संभ्रम आमकां दादोसकेचे जावन दी मोरी माये मारिफात सर मनशांनी तिच्या पुता लागीं येवंक आदार जावन दी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या कुटुंबांनी वस्ती करून दी आनी आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां जावन दी म्हूण ह्या बागी दिसा मागया तशेंच आमी प्रत्येक रितीन मागया आमच्या वयसेस आनी आयसीएमच्या सर्व युवजनां पासून ह्या वर्सा मांगलो देश दिन युवजनाचो वारस म्हणून पासारता मोरी माय तांकां राखून दी सांबाळून दी आनी आपल्या वेगळी दवरे दिवन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया त्या सरस्वतीची कापून सर्व बरो विसरता मागया हांव पाटी सर्व पदवेदार देवाची कापूत करून आणि आमची पातकां बक्षरांका सच्चा जिविताक फावो मरी एक तुवें जल्मा हाडले हो दिसो जल्मा दीस मला सुद्दां सलामी संभ्रमता तुवें विसरून काडले जेजूचे आमचे आवय फकत मान देवका दिसो मोग करूंक आनी तेजी देख आनी मसत घेवन बाबाळकान भरभशान मोगान वाडत बसूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावले दोतोरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या आत्मनात चेतनास वत्सलयता सस्नाच्या सस्नाक ताचो आरंभ नया तांचो बगर भोव पूर्विल्या काळांचो
देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलींची परतून येतले. सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिणांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक जेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. आसिरियाकार आमच्या देशाचेर धाड घालीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायल वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक मुटयतले. ते तलवारीन आसिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे म्हणजे जांकां आपले निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सरसंगती देवाच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणा. जांकां वेंचून काडचे आदींच तो अडकून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावन ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीमून केली. जांकां ताणें नितीमून केली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केली. देवाचे उतार हे. क्रिस्ताचे जनन ह्या परी जालें. ताच्या माते मोरयेक झुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती झुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपाकीत हाडून ताका कुशीनांतली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेश्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, झुजे दाविदाच्या पुता,
मोरयेक तुजी पोतीक म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्रात्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या पज्जेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मारिफात सर्वेश्वरान म्हणलें तें एक आंकवारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. देवाचे उदार ये आखी पवित्र सभा हे आज मुरयेच्या जन्माचे फेस्त. पूण म्हाका कळीत असल्या प्रकारे एक किनारा रिजनांत करावले आसच्या क्रिस्तांवांनी मात्र व्हडा दबाज्यान हो महोत्सव संभ्रमतात. उरल्या कडेन जायत्या कडेन हे फेस्त मात्र. पूण आमकां एका तरेचो दबाजो, एका तरेचो संतोष, एका तरेचो महोत्सव. ते देखून धर्मीक पातळ पळयल्यार आज मोरयेचे जल्म दीस आमी संभ्रमता. सांस्कृतीक पातळ पळयल्यार आज आमी प्रथम वेळ जे कितें आमच्या शेतांनी आमी केल्ले ते आमी इगर्जेक हाडन बेजार करन आमी सेवता. कल्चरल बॅकग्रावंड न्ही, कित्याक हाका एक सांस्कृतीक एक पातळ आसा. कित्याक आमी हे करता म्हळ्यार आमच्या भोवारी आमचे दुसरो लोकय हेच करता. कित्याक म्हळ्यार हर एकलो तांच्या शेतांत जाल्ले ते भात या खंयचीय वस्त ते देवाक समर्पिता आनी हाच्या खातीर आमी आयच्या दिसा हो एक संभ्रम आमी संभ्रमता. संप्रदायाचो पाडताळ पळयल्यार ट्रेडिशनल बॅकग्रावंड म्हणत हे पळयल्यार जायत्या वर्सां जावन ह्या फेस्ता दिसा फुलां अर्पूचे एक संप्रदाय आमी संभ्रमता. आनी भुरग्यांक व्हड संतोश गोड्यांनी हितलांनी वचून फुलां एकठांय करून ती घरा हाडन ती बऱ्या रितीन मांडून फुलां हाडची म्हळ्यार भुरग्यांक एका तरेचो संतोष उमेद. ते देखून हो एक संप्रदाय आमी आजुनूय पाळून आसा. आनी एकरेक हांवें सांगल्या भशेन आनी एक संप्रदाय कित्याक म्हळ्यार आमचो संतोष एकामेका वांटूंक पासारूंक एकरेक दिसा उपरांत खूब वांटतात. सामाजीक पातळ पळयल्यार सोशल बॅकग्रावंड हे फेस्त आमी कित्याक संभ्रमता म्हळ्यार आज येदोळूच आमी आयकल्या प्रकार आज कुटुंबाचे फेस्त आमी संभ्रमता. कुटुंबाचे फेस्त आमी संभ्रमता. हर एकलो आपल्या कुटुंबांत येवन हे फेस्त व्हड्या दबाज्यान संभ्रमतात. पवित्र ही चरित्र आमकां कळ्ळी तर खंडी जावन आमकां हे फेस्त अर्थान आनी मोगान आनी कशें आमी संभ्रमूंक जाय त्या रितीन आमकां संभ्रमूंक एक आदार आनी प्रेरणा लाभता. तर आज हांव तुमच्या मुखार 2 संती विशयांत नियाळ करूंक आशिता. एक कुटुंब आनी दुसरें नवे वेळे या प्रकृतीचे संरक्षण. भाऊ भयणीनो, मोती फेस्त म्हळ्यार आनी एक नांव ताका कुटुंबाचे फेस्त. कुटुंबाचे फेस्त संप्रदाय प्रमाणे हर एकलो आपल्या माळगाऱ्या घरा वचून थंयसर सांगाता रावून सांगाता आसून जेवण खावन हो फेस्ताचो संभ्रम आतां संभ्रमता. आजकाल हो संभ्रम असलो संप्रदाय आसा की ना आमी म्हाका कळीत ना. पूण मालगाड्या तावन आमकां आसलो संप्रदाय म्हळ्यार मालगाड्या घरा वचून थंयसर हर एकलो कुटुंबाचो सांदो हे फेस्त संभ्रमचे. कालसांव कणशी हाडूंक म्हणून तशें तोपकोट एका घरा गेल्लो. थंयसर अशें उलयत आसतना तो येजमान अशें म्हणालो, फादर, फेस्त म्हळ्यार आमचे आदल्यांचे फेस्त. कसलो संतोश, कसलो संभ्रम. आमकां फेस्ताची गवजी त्या दाळा मेळ्ळी. आतां कितली गवजी जाल्यार ती आमकां कळना. कित्याक थंयसर हर एक
इलो कुटुंब असो सांदो येवन आमी सांगता मेळटले आनी दुसरो पंगड ते आसतलो मलगाड्याचो एक पंगड आनी तांच्या रागा म्हणल्यार तरणाट्याचो एक पंगड भुरग्यांचो एक पंगड स्त्रियांचो एक पंगड चलयांचो एक पंगड खेळून हांसोवन आमी फेस्त आमी संभ्रमतले पूण आतां पळया फादर म्हज्याच घरा कोणूच ना आमी दोगांच कसले फेस्त असले एक चित्रण या एक गणित आमच्या जिवितांत जाला म्हणयेत पूण मोगाच्या भोवून बीन आमच्या केनरा ह्या करावले क्रिस्तांवांक हे एक कुटुंबाचे फेस्त संभ्रमले कित्याक म्हळ्यार हर एकल्या कुटुंबाच्या सांग्यांनी सांगात येवन आपणाचो बांद घट करून आपणाचो मोग मायपास एकामेका वांटून ह्या फेस्ता वरवीं आमच्या कुटुंबाचे बांद घट करूंक हे फेस्त संभ्रमला भाऊ भयणो आज एक सवाल तुमचे मुखार दवरल्यार तुमची जाप कसली आसतली तुझ्या जिविताची ग्रेस काय कस वॉट इज द रिचनेस ऑफ युअर लायफ तुझ्या जिविताची ग्रेस काय कितें तुजे लागीं आसचें आस्त बदीक व्हड घर भांगार बँकांत आसचे पयशे या व्हडली गाडी ही तुजी ग्रेस काय की पळय हांवें ते दिल्ले तेगा इस्कालाच्या फ्रेंड्साचें उदाहरण दोगां कडेन जायते आसता पूण त्या एकल्या कडेन ताणें म्हळें म्हजे कडेन आसा म्हजें सुपीत कुटुंब खंयसर शांत समाधान माया मोग मायपास आसा ते देखून मोगाच्या भोवनाक बीन आमी आज हे कुटुंबाचे फेस्त आमी संभ्रमत आसतना आमी आमच्या मतींत ह्या गुमनाक चड अर्थापर्यंत आमी समजून घेवंक जाय कितें म्हळ्यार आमच्या जिविताची ग्रेस काय जावन आसा म्हजें कुटुंब नासल्यार म्हज्या जिवितांत अस्तित्व ना म्हज्या कुटुंब नासल्यार म्हज्या जिवितांत अस्तित्व ना जर तूं एका कुटुंबांत नासलो तर तुजें अस्तित्व कसलें समाजान तुजी वळख कसली समाज तुका आज वळख धरता किशें म्हळ्यार अरे तो ताचो पूत तो ताची धूव तो ताचो भाऊ तो ताची भयण हो आसो बापूय आनी ताची आवय अशें आमकां समाज आमकां वळखता जर तुका कुटुंबांत कोणीच ना तर तुका कितें म्हणटात अनाथ म्हणटात ऑर्फन ते देखून मोगाच्या भोवनाक बीन तुजें अस्तित्व तुजें रेकग्निशन तुका वळखतात कितें म्हळ्यार तूं एका कुटुंबाचो सांदो त्या देखून मोगाच्या भोवनाक बीन आमच्या जिवितांत हे एक सतन वळखून घेवंक जाय कित्याक कुटुंबाची मौल्यां आयच्या ह्या आधुनीक संवसारांत उणी जाता आसतना आमी परतून ह्या फेस्ता वरवीं आमच्या कुटुंबाचो बांद आमी घट करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय जे कितें संबंद आमच्या मदें आसा जावं पुरो आवय भुरग्यांचो बापू मावशेचो असलो संबंद आमी आनीक चड क्रियाळ करून तो जीव हाडून आमी आमच्या कुटुंबांत संबंद वाडोवंक जाय आनी तो घट करूंक जाय आमी म्हणयत आयची आमची कुटुंबां अशीं जावन आसा आमची कुटुंबां अशें सरी करीत एका काजाराच्या फंक्शनाक कितें आसता पयल्या सुवातेर डीजे नासतना आज काल काजार ना डीजे कितें करता कोणी कितें करूनच आसो तो ताचें म्युजीक खेळूनच आसता तशेंच आमच्या कुटुंबांत थोडे सांदे आज काल तांच्या कानाक एक इयरफोन घाले आनी हातांत एक मोबायल धरले ते तांचेच म्युजीक खेळूनच आसा कोण आयकता कोण आयकना ते कोणाकच कळना तांच्याच संवसारांत तांच्याच एक सुसेग संवसार ते देखून मोगाच्या भोवनाक बीन आज आमी आमच्या कुटुंबांत एक डीजे जावन आसा एक सवाल तुमचे मुखार आनी थोडे दुसरे आमच्या कुटुंबांत एमसी जावन आसा एमसीचें काम कितें लोक आयकून आयकना जावन दी ताणें सांगचें तो सांगून वयता तुमी पळयला फंक्शनाक गेल्यार आमी आमच्या इतल्याक उलोवन आसता एमसी ताचे इतल्याक तो कितें जाय ताका सांगूनच आसता थोडे आमच्या कुटुंबाचे संदेश आसा उलोवंच आसचें कोण आयकता कोण ना आयकना ते तांकां फरक ना उलोवनूच आसचें जावं भरपूरूच आसचें एमसी बरी ते देखून भाव भयणीनो आज आमी विचार करूंक जाय हांव कसलो सांदो म्हज्या कुटुंबांत आसा
तिसऱ्यान कॅटरिंग. काजारान कॅटरिंग नासतना काजार ना, काजाराचें फंक्शन ना. कॅटरिंगाचें काम कितें? मुख जाल्यार रापा आमी घालचें, दिवचें, सप्लाय करचें. तशेंच आमच्या कुटुंबान थोडे जण कॅटरिंग जालें मुख जालें की हाडचें तेच काम, दुसरें कांयच काम. आनी सोंपतें कॅटरिंग बरें जेवण मेळाचें रांदूंक जाय बेगिनी. रांदूनच अशें सकाळीं उठलेच रांदून स्टार्ट. मागीर सकाळचें ब्रेकफास्ट जाल्यास दनपारां कितें रांदचें तें चिंतना. दनपारां जाल्यास सांजेची च्या कितें करचें, सांजेची च्या जाल्यास रातीचें कितें करचें तीच चिंता. हांवें सांगचें न्ही हें प्रकरण वचून न्हय करना जाल्यार सगळ्यांक उपास रावचें पडटा. पूण हांवें सांगचें एक कितें कंपॅरिजन करचें आमच्या कुटुंबांत कशें आसात की म्हूण. त्या देखून मोगाच्या भोवनान भिन्न आमच्या कुटुंबांत गरजेचें कितें की म्हळ्यार आमी वेळ एकामेकां आमी खर्चुसो. खंडी जावन हर एक लोक तांच्या राटावळ्यान बिजी आसा. पूण जेन्ना तूं तुज्या घरा भितर पांय दवरताय तेन्ना तुजें कुटुंब मुख्य. जावं सगळो संवसार तुका वळखता, सगळो संवसार जावं आधुनीक मिडिया वरवीं फेसबूक, वॉट्सॅप आनी कितें आसा सगळो संवसार तुका लागीं आसा जावं पुरो. पूण तुज्या कुटुंबाचे सांदे तुजे तान पयस आसल्यार कितें फायदो? त्या देखून मोलादीक वेळ तुज्या कुटुंबा संगी करची. मोलादीक वेळ तुज्या कुटुंबा संगी खर्चूंक तूं प्रयत्न कर. वेळार घरा येवन तुज्या कुटुंबा संगी मागण्यांत आनी एकामेका उलोवन तूं वेळ करची. सगळो दीस आसा तुका तुज्या फोनार TV आनी कितें करूंक तें सगळो जायतो वेळ आसा. पूण थोडो वेळ रातचो सांजेचो वेळ कुटुंबा संगी करचूंक प्रयत्न कर. आनी दुसऱ्या मोगाच्या भोवनान भिन्न आमच्या कुटुंबांत एकामेकाची वळख. आतां ह्या धाकटी भुरगीं आसात तांकां आखय कितें म्हणून विचारल्यार तांकां कळीत आसा की म्हाका डावट तांणी म्हणजे अंकल आंटी. आखय म्हळ्यार कोण कितें संबंद विचारल्यार कळीत आसा की कळीत आसचें ना. कित्याक तांची सुकणी आमची मालगड्यांची. आमी शिकयना तांकां. आमी शिकोवचें कितें? अंकल आंटी. सगळीं अंकल आंटी कितें संबंध कांयच कळीत ना तांकां. ते देखून मोगाच्या भोवनान हो संबंध आमी तांकां शिकोवंक जाय. आमचे मालगड्याचो संप्रदाय हो संबंध आमी शिकोवंक जाय. तितलें मात्र न्ही, आमी एकामेकाच्या घरा वचून विजीट करप. सर आमचे मालगडे आसात, आमी ल्हान आसतना कितें करतात? आमी एकामेकाच्या घरा राज्य बनत आसतना आमी घरांत कोणाच्या घरा वचून 2 दीस रावले हांव, 3 दीस रावले हांव, बाप्पू घर, मावशी घर, आबा घर तशें वचून हांव. आतां कितें जाता? रजा मेळ्ळी सर डान्स क्लास, म्युजीक क्लास, ते कॅम्प, हे कॅम्प. खंयसर आसा तांकां वेळ संबंध वाडोवंक, संबंध वळखूंक नासना. ते देखून आमी सुखीदार जावन आसा मालगाडी. ते देखून आमी आमच्या भुरग्यांक एकामेकाचो संबंध कितें म्हूण शिकोवंक जाय. तितलें मात्र न्ही, एकामेकाचो संबंध चड करूंक आनी घट करूंक आमच्या भुरग्यांक आमच्या आबागर, मायगर, बापूगर, मावशीगर, मामागर आपोवन व्हरून तांकां सांगूंक जाय अरे ही आमची मावशी, माम, आब तशें जाल्यार आमची कुटुंबां आनीकय जिवाळ उरतली. दुसरो विशय हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशिल्लो मोगाच्या भोवनान भिन्न. आज नवें बेळें आमी हांगा बेंजार करन. नव्या बेळ्याचो संभ्रम संभ्रम आसतना पृथ्वेचें रक्षण करूंक आमकां आपोवन आसा. कित्याक आखी पृथ्वी देवाची. देवाच्या पृथ्वे वरवीं आमकां हर एक संगती आमकां मेळटात. ते देखून पापा फ्रांसीस 2015 जुनाच्या 18व्या तारीखेर लाउदातो सी. तुमी हो शब्द आयकला जावं पुरो बेगिनी. कित्याक म्हळ्यार आमच्या डायसिसीन ह्या विशीं तुमकां जायती माहिती दिल्या जावन आसा. ते देखून मोगाच्या भोवनान भिन्न पापा फ्रांसीस म्हणटा ही पृथ्वी रचल्या देवान आनी हेचें रक्षण आनी संरक्षण आमी जबाबदारेच्या कारभारा भशेन आमी करूंक जाय. आमी पृथ्वी नाश करची न्ही, पण पृथ्वी आमी प्रिजर्व करूंक जाय. पृथ्वीचें रक्षण संरक्षण आमी करूंक जाय. आनी हांवें दोळस सांगले भशेन ह्या दिशेन आमच्या देश जायतो वावर केला. ह्या वर्सा लाउदातो सी म्हणल्यार एका कॅम्पेना वरवीं जायते रूख झाडां लायल्यात आनी ह्या खंडी जावन आमच्या देशाची सभाशकी म्हणयत. पूण आमी आमच्या वैयक्तीक जिवितान आमी कितें करूंक जाता? ते पृथ्वीचें रक्षण संरक्षण आमी कशें करचें तें
भोव गरजेचें ती जाल्यात पृथ्वीच्या डिस्ट्रक्शन वरवीं त्या देखून मोगाच्या भोवून पयलो जेन्ना आमी पृथ्वीचें रक्षण करता तेन्ना पृथ्वी आमची रक्षण करता तेन्ना कितको पावस वतल्यारय आमची घरां बुडची नात आमचे दोंगर कोसळचे नात आमची न्हंयो आमची गांव देश नेसवाड करचे नात ते देखून प्रकृतीक तूं राख आनी प्रकृती तुका राखतली तर मुगाच्या भोवून पयलो हे मोती फेस्त आयच्या दिसा आमी संगमत आसतना आमी हर एकल्यान दोन संगती आमच्या मदीं दवरया पयल्या सुवातेर आमच्या कुटुंबा संगी हे फेस्त बऱ्या संतोशान म्हणजे कुटुंबस म्हणजे एक प्रेशियस गिफ्ट म्हणजे एक ग्रेस काय म्हणून वळखून कुटुंबाचो बांद आमी सडवया घट करया आनी ताच्या मुखार आमच्या कुटुंबाची जिवितां निकी सड मोलादीक करया दुसऱ्यान प्रकृतीचें रक्षण आनी संरक्षण कर हांव म्हाका जिवंक सोडून हांव हेरांकी जिवंक ही पृथ्वी आमी तयार करया तर दीस बरी माय आमची माय आमकां सर्वां खातीर मागून दी आनी तसो जेजू क्रिस्त आमकां सर्वांक आशिर्वादान बरोवन दी आनी आमी हर एकल्याने आमी कुटुंबाचे खरें सांदे जावन पृथ्वीचे खरें जबाबदारीचे खारबारी जावन आमी सदांच आमचे जिवीत जिवंक तोच देव आमकां कृपेन भरून ह्या मेसाच्या बलिदानांत आमी खातीर बरी माय तुझ्या कामाक तांकां तूं बेस कर आनी ही पवित्र सभा जेजूची बरी साथ जायशे कर म्हूण मागता सगळीचे बाबा आमी मागता त्या सगळ्याची खेळ फुड्यार बसोवन तांचे स्वार्थ आनी पडन आसतना हेरांच्या गरजांक स्वदन करून तांकां बरें मन दी म्हूण मागता मोकळ्या बाबा कुटुंबांत पिढी मिळून आमच्या वडिला आनी भाव भयणी बसत आमी मागता आपल्या कश्टांत निराश जाय नासता तुज्या पुताच्या सुक्रिस्ताच्या उतरांचेर भावंतांची लोक जायची कृपा आनी तांची पिडाचो संग दैवीक सकल कर तुजी खुशी वय जाल्यार तांकां बेगीन सजून कर म्हूण मागता तुझ्या स्पिरिटान आमच्या थंय जीव करतले आमी चेडू भुरग्यांचो जीव राखोवंक गोडपणान आनी मनान तांकां लेखोवंक आमकां उदार कालीज जीवन मागता बाप्पा दीस रात मुले बळी भूमीत पावोवच्या सगळ्या साकडे तुझे दिसांवर वेळाक जाय असो वेळाकाळ असो पावस दान तांच्या वखटीक पुरतो प्रतिफळ लाभले आपल्या शेतांत आनी कितलांक पिकिल्लो वस्तू घरांत हाडटना तांकां तृप्तेक आनी संतोशांत भर म्हूण मागता मोगला बाबा आमी मागता आमच्या वैश्यस आनी आयशिवांच्या सरसन्या पासून तांकां शिकूंक बरी मोठ जन्मय गिन्यान हाव कर मोकल्या तांच्या जिवितांत यशस्वी जावंक आदार आनी कृपा लाभय म्हूण मागता
सगळं हंगसर आसा ती सगळं परगावांत हेर जाणी आनी वावर करन आसतात त्या सर कुटुंबाच्या सगळ्यांसून जे कोण पिडेश कस्तान आसात आमचे कुटुंबाचे सगळे आमची भुरगीं जी कोण शिकतात तांकां शिकूंक बरी मोत जाणवाय आमचे युवक जे कोण कामाच्या सुज्ञार आसात तांकां बरे काम मेळोवंक आमचे तरणाटी जी कोण बऱ्या सेविकेच्या सुज्ञार आसात तांकां बरी संगात मेळोवंक जी कोण वावर करन आसा तांच्या वावरांत प्रतिफळ तांचो वाव यशस्वी जावंक आणि प्रत्येक रीतीन सगळं जरी प्रसंग साध्य देवाच्या प्रयत्नांनी सगळं आयिल्ल्या विशेष पावसा वरवीं आमच्या देशांत थोड्या राज्यांनी थोड्या जिल्ल्यांनी मुसवाना उदकां कडल्यान लोक मेला घरां पडल्यान निराश्रीत जाल्यात सरकार कुमोव करत आसा जायत्या लोकांनी कुमोव केल्या आनी आज आमच्या DSSन बेसायबाच्या निर्देशना प्रमाणे कोट्टो केल्ले दान थोड्या जाग्यांनी आसच्या निराश्रितां खातीर कश्टोच्या लोकां खातीर वेता त्या खातीर हें दान आमी सुखसुवेवसांतल्यान कश्ट नश्ट जाल्ल्या वेळार पूण आज आमचें दान आमी पेटोवचें ह्या लोकां खातीर आमची कुमोव दिवंक उदाहरणान हें दान दिवंक हांव उलोवंक दिता पेटोवन दिवंक